शुक्रारा सांकवाळे रस्त्यार बसपी परप्रांतीय नुस्तेकारांचेर गाडी मारून 6 जाण जखमी जाल्ले। थंय रस्त्या कुशीक घातिल्ल्यो खोपी 7 दिसां भितर काडच्यो म्हण आदेश सांकवाळेचे सरपंच गिरीश पिल्लाय हांणी दिल्या। RDX खातीर सांकवाळच्यान जॉन डिसिल्वा। काल हिंगा एक एक्सिडेंट जालें मेन म्हणल्यार एक्सिडेंट जावन ते नुस्तें विकपाक रोडाचेर बसलेले तेंच्यांनी गाडी चोडले। आतां लोक सांगता की आमी सगळे पंचायतीचे मेंबर आनी पंचायत सरपंच सगळे आमी सगळे पयशे खाता पंचायती कितें पेमेंट करता आमकां खबर सुद्दां ना कोण हे खबर सुद्दां पयर ग्रामसभा सुद्दां येयल्ले आमचे की टॉपीक येयल्ले की अशे लोक मायग्रंट्स येता भायरसून येता बोटी धाकले बोटी घेवन फिशींग करता आनी हिंगा नुस्तें विकता म्हणून ते आमी सांगलें आमी एक्शन घेता म्हणून आमी इन्स्पेक्शन दवरलेले वॉर्ड मेंबराक घेवन इन्स्पेक्शन करपाक लागले। काल म्हळ्यार सडनली इन्सिडंट जालें। आतां आमी तेंचे कडेन येयला आनी ते कितें तेंचे 5-6 जाण तेंचे एडमीट आहा हॉस्पिटलान आनी ते एक्चुली सगळे ते हिंगा मैसूरचे आनी तांकां म्हाज्या सायडीच्यान एक मनीस पण पळोवन हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट कर तांकां एक सांगलें तांकां 7 दिसा टायमींग दिलें 7 दिसा भितर सगळे काडपाक जाय तुमकां आनी सर्जन ऑथॉरिटी आमी लेटर करपाक सेक्रेटरी सुद्दां सांगलें लेटर करपाचें आनी 7 दिसा तांकां लास्ट टायमींग दिलें 7 दिसा भितर तांकां सगळे खाली करपाक जाय आनी इवन सायडीन ते PWDचे कोणी तरी कॉन्ट्रॅक्टरान तेंच्यांनी झोपडपट्टी बांदून तेय काडपाक तांकांय नोटीस काडटा। इतलें आमी करता आमच्यान एकूच सांगता आमी कोण पंचायतीतून इनवॉल्व आहा काय ना आमी लोकांचे कितें बरेंपण चिंत्ता आमी कोणाचे पयशे खावना काय ना आमगे नो हफ्ता नथींग इज पेड टू अस सगळे बंडल।